Praise the Lord, glorify and mighty God, hallelujah, worship Lord Jesus, Jesus, Jesus. Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. थोडे वेळ देवाच्या उतारास आम्ही नियाळ करूया. आज आम्ही देवाचे उतार न्हेसून काडला. आमच्या जिवितांत दोन संगती आसात. एक आमच्या जिवितांत वायटय आसा, आमच्या जिवितांत बरेपणय आसा. देखून आमी वायटा पाट करीचे, बरेपण आमचें कंटिन्युएशन करूंक वचोंक जाय. देखून हे उतार आज आमकां देवान दिला जाल्यार खंडीत तसो आमी नियाळ करया. खंयचें रायट, खंयचें रॉंग, खंयचें बरें, खंयचें वायट, ह्यो संगती आमकां एक एक पाटी आमी केल्लें पुरो सारकें म्हणून आमी चिंता. पूण मस्त पाटी आमी केल्लें पुरो सारकें आसना. तातूंत आमी चिंता आमी सारकें केलां म्हणून. पूण तें आमी देवाच्या उतरा प्रकार आमी पळयता जाल्यार थोडी संगती आमी वायट केल्ल्यो आसतात आमच्या जिवितांत. हर एकल्या जिवितांत, म्हज्या जिवितांत, तुमच्या जिवितांत असल्यो संगती हर एकल्या जिवितांत घडटात. देखून इल्लें अलर्टनेस आसून अशे विशयान आमी इल्लेशें चिंता पाठोवया. अशे विशयान थोडे देवाचे उतार आमी परगट करया. आतां आमकां देवाचें उतर सांगता जाकोबाचें पत्र 4 अध्याय 17 वाक्य. जाकोबाचें पत्र 4 अध्याय 17 वाक्य देवाचें उतर सांगता, जो कोण आपलें काम करूंक जाय जाल्लें तें बरें खंयचें म्हणून जाणा आसून करिनासतना रावता तो देवा मुखार अपराधी जाता. पळया, देवाचें उतर सांगता, जो कोण आपणें करूंक जाय जाल्लें बरें काम तें करनासतना रावता आनी सगळे विशयी देवाच्या संगती विशयांत आमकां कळीत आसोनी आमकां करूंक जायलीं कामां ती करनासतना आमी रावता जाल्यार आमी देवा मुखार अपराधी जाता म्हूण सांगता पवित्र पुस्तक. देवा मुखार अपराधी जाता म्हूण सांगता. देखून आमी समजून काडया देवाचें उतार. आमकां करूंक जायलीं कामां फावो ते परी आमी करूंक जाय. जावं तें बरीं कामां प्रत्येक जावं ती करेक्ट रितीन आमकां समजूनय जावंक जाय. देवाच्या उतराची समजणय जावंक जाय. देखून क्लियर सांगता पळया देवाचें उतर तुमकां स्क्रिनार दिसता. त्या पासत जो कोण आपलें करूंक जाय जाल्लें बरें काम खंयचें म्हणून जाणा आसून करिनासतना रावता तो अपराधी जाता. तो अपराधी जाता. देखून ह्यो संगती आमी जाणा जाय जे आमच्या जिवितांत ह्यो संगती आमी जाणा जाय जे कित्याक आमकां करूंक जायल्लें बरें काम तें खंडीत जावन आमी करूंक जाय. करनासतना रावल्यार आमी अपराधी जाता म्हणून सांगता. देखून ह्या विशयांत चड विवरान आमी पळया. जुवांचो वांजेल 3 अध्याय 19 वाक्यातावन वाचया. 19 to 21. John chapter 3 verses 19 to 21. एक एक उतार आमी वाचून पळया. जे आमी करूंक जायल्लें काम करिनासतना रावल्यार आमी अपराधी जाता तितलें मात न्हय, आमी प्रत्येक जावन गुन्यांवकारी जाता. कसले पुरा ती पळय नीत जातली म्हणटा तसल्यांची. कोण पळय करूंक जायल्लें काम करिनासतना रावता बरीं कामां ताचे विशयांत नीत जातली. नीत कशी जातली? उजवाड संवसारी आयलो खरें, पूण आपलीं कर्तुवां खोटी जाल्ल्यान मनशान उजवाडा प्रास काळो कसो चड मोग केलो. पळया, आनी म्हणटा खोटेपण आदरतल्या मनशांक उजवाड म्हळ्यार जायना. आपल्यो खोट्यो कोरण्यो दिश्टी पडना म्हणून उजवाडा सरसीन तो येना. उजवाडा सरसीन येना, पूण स्वताच्या वाटेन तो चलता. म्हळ्यार स्वताच्या वाटेन चलता, कितें बरीं कामां करूंक जाय तीं करता. तो मनीस देवाक मानता. तेच आपणें केलां म्हणून परगट जावच्या खातीर तो उजवाडा सरसीन येता. देखून उजवाडा सरसीन आयलो. उजवाड म्हळ्यार कोणा सरसीन येता? उजवाड म्हळ्यार जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराचो उजवाड. जेजू क्रिस्त संवसाराचो उजवाड. देवाचें उतर संवसाराचो उजवाड. त्या उजवाडा कडच्यान येता. देखून उजवाड म्हळ्यार कितें? लायट आतां उजवाड पेटयता हांगा पुरा कॅमेरा मुखार पळय लायट्स जाता, हे उजवाड आमी तुमकां सारकें दिसच्या खातीर. हो उजवाड न्हय, ह्या उजवाडा मुखार न्हय. उजवाड म्हळ्यार देवाचें उतर. उजवाड म्हळ्यार जेजू क्रिस्त. ताचे थंय येतलो, ताच्या उजवाडाक आदार दितलो, ताच्या उजवाडा ते एक जातलो. ताची सगळीं कर्तुवां उजवाडान दिसतात. देवाक सगळीं दिसतात. कित्याक देव म्हळ्यार उजवाड आनी जेजू म्हळ्यार उजवाड, पवित्र आत्मा म्हळ्यार उजवाड. हे सगळें तांकां दिसता आमी कितें करता म्हणून. देखून आमी केल्लीं कर्तुवां आसा पळय, आमी खंयचें वायट करता या आमी बरें करिनासतना रावता, तें सगळें देवा मुखार आसता. देखून तांकां सगळें आमी कितें करता संवसारान सगळें तांकां कळीत जाता. सगळें देवाच्या मुखार आसा. देखून आज आमी समजून काण घेवया. देखून सिराकाचो ग्रंथ तुमी वाचल्यार 3 अध्याय तावन
ते 1 ते 16 वाक्य तुम्ही वाचून पळया, हांगा नाका आमी डिस्कस करचे यार विचार. ते म्हळ्यार तुज्या वडिलांक मान दिवचे खातीर आसा ते. वडिलांक मान दिवचे. वडिलां कोण? आवय बापूय, वडिलां, भाऊ भयणी, वडिलां, आमची शिकप दितली शिक्षकां वडिलां, ह्या जग वडील सगळे आमची वडिलां, तांकां आमी मान दिवचे, गौरव दिवचे. ती आमच्या आतां मस्त ह्या जगा आमच्या की मस्त प्रायान ल्हान आसात जाल्यार आमी तांकां गौरव दिवचे, आमी तांकां मान दिवचे. कित्याक ते मागलेले, देवान मागलेले. थोडे फावटी आमकां राग येता, थोडे फावटी आनी घाल येता, आमी उलयता, पूण जाल्यारय आमी पाटी बक्षांनी मागून पाटी येजे देवा सर्तीन येजे. देव ते दाळा देवाची काकुळटांनी करपा आमकां लाभयता. देखून सगळे रेस्पेक्ट युअर एल्डर्स म्हणून ह्या विशयांत क्लियर सांगता हांगा. आवय बापाय कसो मान दिवचे की म्हणून, भुरग्यांक कशी आशिर्वाद मेळटा की म्हणून सिराकाच्या ग्रंथांत 3ऱ्या अध्यायांत 1 ते 16 वाक्या म्हणसर तुमी वाचून पळया, ते जाल्यार तुमकां क्लियर कळटा. आनी तिसरें जावन आसा पयशांची आशा. पयशांची आशा करचें आमी आमची कामां कितें करूंक जाय ती करनासतना आमकां ती खोटी सकत एक आमकां हें कितें म्हळ्यार पयशांचे दुडवाची आशा सोर वायटाचें मूळ सांगता पवित्र पुस्तक. देखून धमदूताचें कृत्यां पुस्तक 8वो अध्याय 20वें वाक्य, Acts chapter 8 verse 20 सांगता. या आमी इल्लेशें आमी पळोवया ह्या विशयांत. क्लियर देवाचें उतर सांगता. तुजो पळय तवळ पेद्रून ताका सांगलें, तुजो दुडू तुजे सांगता नासावन वचो, देवाचें देणें दुडवाक मोलाक येत म्हूण तुवें लेखलें मू. एकलो ताचेर आयलो सकाळांक पळयत तो हात धरून मागता करतना हरी एकल्यांक ताच्या आपोस्तालांक उरल्या 6 जाणांक एक्स्ट्रा विंचून काडटा तो खाना जेवणाची पुरा खबरदारी पळोवंक तांचेर पुरो पवित्र आत्मा येता. ते दाळा आनी एकलो येताले, हांव तुका जाय तितलो दुडू दिता, म्हजेर तो पवित्र आत्मा माग. ते दाळा पेद्रू क्लियर सांगता, दुडवान देवाची देणी कोणाकी विकूंक जायना. तुजो दुडू तुजे सांगता नास जावन वचो, देवाचें देणें दुडवाक मोलाक येत म्हूण तुवें लेखलें मू. पळया देवाचें उतर असलें सांगता. देखून देवाचें उतर आमी समजून काण घेवंक जाय, समजून काण घेवंक. हेब्रेवांक बरयल्लें पत्र 13वो अध्याय 5वें वाक्य सांगता. हेब्रेव चॅप्टर 13 वर्स 5 सांगता देवाचें उतर. दुडू म्हळ्यार कितें, दुडवाचो मोग करचें म्हळ्यार कितें गी म्हणून हें पुरो आमकां देवातान पयस करता, देवाच्या मोगातान पयस करता. पळय दुडवाची आशा तुमच्या जिवनाक प्रेरण जायना जावं दी. दुडवाची आशा तुमच्या जिवनाक प्रेरण जायना जावं दी. तुमच्या लागीं कितें आसा तितल्यानच तुमी दादोशी जावंक शिका. देवानच म्हळां हांव तुमकां सणसो ना, हांव तुमकां सोण घालचो ना. देखून दुडवाची आशा पोकोळ दौलत म्हणून सांगता पवित्र पुस्तक. दुडवाची आशा तुमच्या जिवनाक प्रेरण जायना जावं दी. ती तुजें जिवीत चलयना जावं दी. देव तुजें जिवीत चलोवन दी. जेजू क्रिस्त तुजें जिवीत चलोवन दी. पवित्र सकत तुजें तें देव नेमची. दुडू कितेंय तुका करूंक सांगना. तुवें दुडवा फाटल्यान धांवचें न्हय, दुडवान तुज्या फाटल्यान धांवणेवचें बरी जाय. कित्याक जेन्ना तूं देवाक स्विकार करताय, जेन्ना तुजें जेजू सांगता जिवंक आशेताय, जेन्ना तूं पवित्र आत्म्याचे अभिषेक तूं काण घेताय जाल्यार खंडीत जावन तूं दुडवाक आशा नाय, संवसाराच्या आशा आकांक्षेक तूं लब्ध नाय, कुडीच्यो वडण्यो तूं दादोशी करिनाय आनी दोळ्यांची पुसलावणी तूं कंप्लीट करूंक वचनाय. कित्याक हर एक संगती तुका कितें जाय तुज्या फाटल्यान येतात, तुज्या फाटल्यान येतात. तूं ताच्या फाटल्यान धांवचें म्हणून ना, त्यो तुज्या फाटल्यान येतात. कित्याक दुडवाची आशा सोर वायटाचें मूळ म्हूण सांगता. देखून देवाचें उतर आमकां सांगता 1 तिमोथी चॅप्टर 6 वर्स 17. तिमोथीचें पयलें पत्र 6 अध्याय 17वें वाक्य सांगता. 1 तिमोथी चॅप्टर 6 वर्स 17 अशें आमकां सांगता. देवाचें उतर आमी आयकुया. 1 तिमोथी चॅप्टर 6 वर्स 17 देवाचें उतर सांगता, ह्या संवसारांत संवसाराच्यो वस्तू ग्रेस्त जावन आसलेल्यांक आपले गर्वाक पडा न्हय म्हूण फरमाय. पळय तिमोथी क्लियर तो सगळें समजून ताका दिता. पळय कशें तुवें देवाचें उतर परगट करीचें म्हणून ह्या संवसारांत वस्तूक आनी ग्रेस्त जावन आसलेल्यांक आपणे गर्वाक पडा न्हय म्हणून तांकां फरमाय. तांचो बरोसो अतीर जावन आसलेल्या ग्रेस्त गायचेर न्हय, बगार सोर वस्तू दिवन आमकां दादोशी करता त्या देवाचेर कसोन आसूंक सांग. पळया सत्राय सांग म्हणटा. पळया ह्या संवसाराच्या वस्तू ग्रेस्त जावन आसलेल्यांक आपणे गर्वाक पडा न्हय म्हणून फरमाय. तांचो बरोसो अतीर जावन आसलेल्या ग्रेस्त गायचेर म्हळ्यार अतीर कांय अर्थ ना ताका, कांयच तातूंत बोळ ना. एका घडयेक आसलें धन दिरवें एका घडयेन नास जाता. ग्रेस्त गायचेर न्हय, बगार सर वस्तू दिवन आमकां दादोशी करता त्या देवाचेर कसोंक सत्राय सांग.
देखून आमी समजून काणगेचे मस्तपटी गाल्या आमचे कडेन दुडू आसा, आमचे कडेन ग्रेस्त गाय आसा म्हणून आमी देवाक इल्लें पयस दवरता. कालें जावंक आसा पिडा शिडा आसल्यार आमी पयलें चिंततालो, हांव त्या देवाच्या लागीं वचनातलो पयलें. हांव चिंततालो म्हाजे कडेन पयशे आसल्यार दुडू आसल्यार जाल्यार कालें करूंक आसा, सगळें आमकां मेळटा. कालें आसलें पिडा आसल्यार ताका जाय डॉक्टर आसा, ताका जाय हॉस्पिटल आसा, पुरो आसा म्हणून. पूण हर एक कंचंत त्या म्हज्या जिवितांत कामाक येवना, सगळें निर्फोळ. हांव तेच्या बाटल्यान धांवलो सदां 30 आनी 3 वर्सां, कांय फायदो ना. कितेंत हांवें जोन काण गेलें ना, होगडायलें चड आसा. पूण देवा सांगता आयल्यार, देवा सांगता जियेल्यार, देवा सांगता आसून ताची स्तुती करून ताका अर्घां दिवन ताची देवाचें उतर आयकून वाचून तें नियाळ करून हेरांकी देवा तें हाडूंक आमी प्रयत्न केल्या उपरांत म्हज्या जिवितांत कांय उणेंपण म्हणलें ना. सगळें देव तें भरती करून दिता. आज खंयच्याच पयशां फाटल्यान आमी धांवचें न्हय, तें कितेंच आमकां फायद्याचें न्हय, पूण जेजू फाटल्यान येता. देखून ह्यो संगती आमच्या मतीन दरया आनी देवाची काकुळट आनी कृपा ह्या वेळार विशेश तरेन मागया. देखून आनी दुसरें आमच्या जिवितांत डिसिप्लीन आसूंक जाय. एक आमी वावर करतना जावंक पुरो, आमच्या घरा जावंक पुरो, आमच्या कुटुंबान जावंक पुरो, आमकां एक डिसिप्लीन. कोणेंय तुजी कालें तो लो सांगचें बरी ना. तूं एक डिसेंट जावन डिसिप्लीन आसूंक जाय तुज्या जिवितांत. तुज्या हर एक एस्पेक्ट करेक्ट आसूंक जाय म्हूण सांगता. कोलोस्यकारां बरयल्लें पत्र 3रो अध्याय 2रे वाक्य. कोलोसियन चॅप्टर 3 वर्स 12 12वें वाक्य. कोलोस्यकारां बरयल्लें पत्र 3रो अध्याय 12 काडलेली तुमी म्हणटा पळया. देवान विसून काडलेली तुमी पवित्र आनी ताका मोगाची. देवान विसून काडले. परत परत तुमी रिपीट करा हें उतार. देवान विसून काडलेली आमी पवित्र, ताका मोगाची. देखून आमचे भितर कनवळायेचें, दयाळायेचें, दिनपणाचें आनी मोवाळायेचें आनी सस्निकायेचें काळीज आसूंक जाय. क्लियर सांगता पळया. देवान विसून काडलेली तुमी पवित्र आनी ताका मोगाची. देखून कनवळायेचें, दयाळायेचें, दिनपणाचें, मोवाळायेचें आनी सस्निकायेचें काळीज तुमकां आसूंक जाय. हें आसूंक जाय म्हणटा. आज आमकां हें आमच्या जिवितांत, आमच्या कुटुंबांत कितें म्हळ्यार हें पुरो आमकां पळोवंक मेळना. आज आमच्या लोकांत जावं पुरो आमच्या कुटुंबांतय कनवळायचें काळीज कोणाक ना. कस्तांत आसल्यार ताका दया दाखोवचें बरी ना. दिनपण नाज, मोवाळायकय ना. आजकाल राग मस्तोर यंत अशें बरोवन गेला आनी सोंसणीकाय ताच्या पयलें ना. हो पुरो संगती, ह्यो संगती हाळे देवा आतां येवच्यो. कनवळायचें, दयाळायेचें, दिनपणाचें, मोवाळायेचें, सोंसणीकायेचें. 5 संगती पळया. कनवळायचें, दयाळायेचें, दिनपणाचें, मोवाळायेचें, सोंसणीकायेचें. 5 सुत्रां कांय जिविताच्यो. ह्यो आमच्या जिवितांत आसा जाल्यार आमी एकतपटी हें पुरो कंप्लीट करूंक म्हज्यानी साध्य ना, तुमच्यांनी साध्य ना. कित्याक आमी कुडी मांसा रक्तान जियेता, कुडीन मांसा रक्तान जियेता. आनी जेन्ना आमच्या मांसा रक्ताचे वंदोने पयस वतात, आमी आत्म्या वरवीं जियेता जाल्यार, आत्म्या वरवीं जिवंक शिकता जाल्यार ते जाल्यार आमकां हें येता. कनवळायचें काळीज आमकां देव दिता, दयाळायचें काळीज आमकां दिता, सोंसणीकायेचें काळीज आमकां दिता. ही काळजाची 5 लक्षणां जर आमच्या भितर काळीज आसा जाल्यार ह्या काळजांत असलीं 5 लक्षणां ही जावन आसात. आमकां ह्यो संगती देव आमकां दिता म्हूण सांगता. देखून ह्यो संगती आमच्या जिवितांत रुता जावं एकतपटी जायना. पूण सकाळ तुमी मागण्यांत रावून गिफ्ट ऑफ टंग्स दिसाक एक अर्दे घंटो तरी, एक घंटो तरी गिफ्ट ऑफ टंग्स यूज दितात. एक दिसाक मिनिमम म्हळ्यार एका भावार्थ्यान, एका देवाच्या भक्तिकान एक 2 घंटे तरी, 2 घंटे 40 मिनटां देवाक दिवचे गे दिसाक. 24 आवर्सांत 2 hours 40 minutes देवाक समर्पण करून दिवचे गे. आनी तो वेळ देवा मुखार करसीचे. ते जाल्यार आमच्या जिवितांत कितेंच उणें पडना. कितें मागीर प्रॉब्लेम येताना देवा कडच्यान धांवचे गे. पयलेंत आमी प्रिपेर जावन आसल्यार ते प्रॉब्लेमांत आमकां येवचे पळय ते आमी एवॉयड करयत, आमचे तान पयस करयत. ती पुरो संगती आमचे तान पयस करयत. देखून ह्यो 16-17 सांगता. तिमोथीचें 2रें पत्र 3रो अध्याय 16 आनी 17 वाक्य सांगता. देखून आमी कितें करचें गे म्हणून,
कितें करचें म्हळ्यार आमी चड आनी चड बायबल वाचूंक प्रयत्न करचें, बायबल वाचूंक प्रयत्न करचें. थोडी आतां म्हळ्यार चड जावन इगर्जांनी पुरा थोडे स्पर्धे, बायबल स्पर्धे, बायबल क्विज हे पुरा आसा करते आसात. तेन्ना लागून थोडे मस्त जाण म्हाका कॉल करतात, क्वेश्चन आसात. जाल्यार हांवें तुमकां आन्सर दिवन तुमी क्विज जिखल्यार कितें जिखनातले कितें. देखून क्विज कित्याक दिवचें म्हळ्यार तुमी बायबल वाचून तुमी प्रॅक्टीस जायचें म्हणून. जावंक पुरो मातये वचो ते अध्याय, जावंक पुरो ते मार्काचे अध्याय, जावंक पुरो ते लुकाचे अध्याय, जावंक पुरो जोआंच्या ते अध्याय पुरा, नाजाल्यार धर्म कृत्य जावंक पुरो, पत्रां जावंक पुरो, या पोरणो सल्लो जावंक पुरो, आनी ते सगळे अध्याय आमी काडटा जाल्यार खंय क्विज दितात ते प्रॅक्टीस करच्या खातीर, प्रॅक्टीस करच्या खातीर आमी. देखून प्रॅक्टीस केल्यार मात्र त्या क्वेश्चनां कितें घाल्लीं आसात पळय क्विजान ती पुरा पवित्र पुस्तकांत आसा, आन्सर आसा. आमी वाचल्यार आमकां देखून ते प्रयत्न करया आमी वाचूंक. देखून सेकंड काल बरयल्लें सगळें पवित्र पुस्तक आमकां शिकोवन दिवंक, सूख केल्ल्यांक बेस्तावंक, सुखी तिदवंक आनी बऱ्या जिणेची तरबेती दिवंक उपकारता. बऱ्या जिणेची तरबेत आमकां ट्रेनिंग दिवंक जर पवित्र पुस्तक देखून आमी वाचीचें. देवाच्या प्रेरण काल बरयल्लें सगळें पवित्र पुस्तक. आदले फावटी एक अशें उलोवन येताना एक आंगडी मुखार एक स्त्री रावण आसली आनी ती बारी म्हळ्यार प्रकृती पुरा पाड जावची बारी पळयता. कोणें कसरो घाल्यार भुरग्यांनी कसरो घाल्यार रप्पा सांगताले तो कसरो काड ते घालचो न्ही. ओके तें पुरो बरें. पूण हांवें सांगलें तितल्यान तर तुज्या जिविताक पुरो की इल्लेशें बायबल वचूंक प्रयत्न कर म्हणून. देखून ती उठल्या बरो म्हणाली बायबल कोणें बरयला, कोणाक गोतू कोणें बरयला तो, तें घालें वाचचें, तें कितें करचें. एका क्रिस्तांव स्त्रियेची क्वेश्चन म्हाका. हांवें चिंतलें ह्या भयणीची गत कसली जायत पळया. पवित्र पुस्तक कोणें बरयल्लें म्हण गोत्तू ना. हें पवित्र पुस्तक कोणें बरयलें, देवाच्या प्रेरण काल बरयल्लें, पवित्र आत्म्यान बरयल्लें पवित्र पुस्तक. हे परी तें पुरा तूं वाचशी जाल्यार बरें करून वाचताय जाल्यार तूं देवाचो भक्त जाताय. पयलें देवाचो भक्त जाताय, पुर्तो प्रवीण जाताय आनी बऱ्या कामाक तूं तरबेज जाताय, बऱ्या कामाक तरबेज जाताय. जर आमी ते बायबल वाचिनातलो जाल्यार, ह्या बायबल आमकां मेळनातलो जाल्यार, या आमी हेर क्रिस्तांव बरी काली एक आयताराचें मिसा वचून ते शर्मा आयकून तूं रावल्या बायबल वाचिना जाल्यार आमी खंडीत देवाचें काम करूंक नातिल्लें. बरीं काम आज कितले आसरे चलतात पळया, आज कितले दुबळ्या धाकट्यांक आदार दितात, कितलो लोक सेवा करता. हे पुरा कॅरिझमॅटीक रिन्यूवलाक येवन रितीर करून जिवीत परिवर्तन करून देवाच्या सेवेक लायिल्लें तांचें जिवीत सगळें जावंक पुरो. कोणी जावं जाल्यार म्हजें जिवीत कांय बरें नातलें पयलें, पूण सगळें जेन्ना बायबल वाचलो, जेन्ना आमी रेतीरे गेल्या, जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकल्या, आमचें तें केल्लेलें सूख आमी वळखून काण गेल्या, आमचें तें आसलेलें भितर पाताक तें सगळें भायर काडलें आनी पवित्र पुस्तक वाचूंक सुरू केलो. देवाच्या प्रेरणेका लिखिल्लें पवित्र पुस्तक आमी वाचूंक सुरताना आमी देवाचे भक्त जालां. आमी मस्त आज पळय सांता भक्ताचे भक्त आसात, पूण ते मागीरचे गजाल. पयलें तूं देवाचो भक्त जायचें. देवाचो भक्त जायनासतना, देवाच्या सांगाता तूं जियेनासतना खंयच्या सांता भक्त भक्त जावन कितें फायदो. देखून देवाचो भक्त तुवें जायचें. फस्ट देवाचो भक्त जाल्यार खंडीत जावन पळया प्रवीण जाताय तूं आनी बऱ्या कामाक तरबेती जाताय. बरीं कामां करूंक तुका तरबेती मेळटा म्हणटा पवित्र पुस्तक. देखून ह्यो संगती आमी बरे करून अर्थ करया. दुसरें आमकां सांगता आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी, आमकां जबाबदारी आसा आमच्या जिवितांत. हर एक कुटुंबांत घोवाची जबाबदारी आसा, घोवाक, बायलेची जबाबदारी बायलेक आसा, भुरग्यांची जबाबदारी भुरग्यांक आसा आनी समाजाची जबाबदारी आसा, फिरगेचेन जबाबदारी आसा, तुज्या वाड्यान जबाबदारी आसा, तुज्या कुटुंबांत तुवें जबाबदारी. हर एकल्याक कितल्यो जबाबदारी आसात, हर एकल्याक कितल्यो त्या हर एक जबाबदारी तुवें फावो बऱ्या तरेन पाळूंक जाय म्हणटा पवित्र पुस्तक. देखून आमी वाचया गलतकारांचें पत्र 6 अध्याय 5वें वाक्य. गलेशियन चॅप्टर 6 वर्स 5 अशें आमकां सांगता पळया. कित्याक हर एकल्याक वावोंक आपआपलें स्वंत वजें आसा. हर एकल्याक तुका तुजें स्वंत वजें आसा, तुज्या कुटुंबाचें वजें आसा, म्हाका म्हजें स्वंत वजें आसा, म्हज्या भुरग्यांक तांचें स्वंत वजें आसा, तुमच्या भुरग्यांक तांचें स्वंत. हर एकल्याक तांचे तांची म्हणली जबाबदारी देवान दिल्ली आसा. ती आपआपलें वजें म्हण सांगता पळया. हर एकल्याक आपआपलें एक संत वजें आसा. आनी मुखार आमी वाचल्यार कोरिंथकाराचें पयलें पत्र 1 कोरिंथियन चॅप्टर 3 वर्स 8 सांगता पळया. चॅप्टर 3 वर्स 8 1 कोरिंथियन चॅप्टर 3 वर्स 8 सांगता आमकां.
देवाचें उतर आमकां अशें आमकां सांगता. पळया वाचया आमी. रोयतलो आनी उदक ओत्तलो एकच शेवटाक वावुरतात. रोयतलोय आनी उदक ओत्तलोय ती एकच शेवटाक वावुरतात. तरी पूण हर एकलो आपापल्या वावुरा देगीत मजुरी जोडटलो. हर एकलो आपल्या आपल्या तूं कितलें बरें करता ताची मजुरी तुका मेळटास. तुवें देवाचे शेतान तूं वावर करता जाल्यार खंडीत तुका प्रतिफळ मेळटलो. वाड्यान तूं वावर करता जाल्यार तो प्रतिफळ देव तुका दितलोच. फिरगजेन काम करता जाल्यार ते देव तुका खंडीत असो प्रतिफळ भरपूर नासतना करूंक जाय. भरपूर नासतना देवान दिल्लें हर एक काम जबाबदारी जावंक पुरो तुज्या बायलेची जबाबदारी या घोवाची जबाबदारी ती भरपूर नासतना तूं बऱ्यातना करताय जाल्यार भुरग्यांची जबाबदारी तुका तूं भरपूरतना ती करताय जाल्यार हर एकल्या आपापल्या वावरा देगीत तसो प्रतिफळ ताची मजुरी तुका मेळटली म्हूण सांगता पवित्र पुस्तक. देखून मोगाच्या भावा आनी भयणी ह्या वेळार आमी समजून काण घेवया कित्याक अशें जायतलें. पळया जाकोबाचें पत्र 4 अध्याय 7वें वाक्य आमकां सांगता. जेम्स चॅप्टर 4:7 जेम्स चॅप्टर 4:7 सांगता. जाकोबाचें पत्र 4 अध्याय 7वें वाक्य आमकां सांगता. पळया देखून देवाक तुमी काळजाया देवसाराक आड रावा आनी तो तुमचे तोंड पळतलो. आमकां बरीं कामां करूंक कोण सोडिना हो तो देवसार सैतान म्हणटा सांगता. पळया क्लियर सांगता जाकोबाच्या पत्रांत आमकां बरीं कामां करूंक कुटुंबान बरें करूंक ह्या भावा भयणीक बरें करूंक ह्या समाजान बरें करूंक फिरगेच्यान बरें करूंक ह्या वाड्यान बरें करूंक कोण आमकां सोडिना. आमकां कोण आडयता आमकां कोण पुरपुरशें करता आमकां राग येवचे बरी कोण करता आळे हो देवसार न्ही सैतान न्ही. देखून देवाक तुमी काळजाया देवाक तुमी अधीन जाताना देवाक तुमी काल जाताना देवान सांगले बरें तुमी आयकताना देवाच्या उतराक तुमी पाळो दिताना देवसार तुमचें तोंड पळापळ घेता. देव ताका तुजें तें रावोंक जायना. देवाचें उतर तुजें तें आसा जाल्यार खंयच्याच संगतीन तुवें भियेचें म्हणून ना. खंयचीत कोटी सकत तुका आड घालूंक शकचें ना. खंयचीत माट मंत्रां पिदिसपणां तुजे विरोध सांगचें ना. तुका तुजे विरोध रावोंक शकचें ना. कित्याक तूं देवाचें उतर तुजे भितर आसा. देवाचें उतर तूं वाचताय देवाक तूं काल जाताय देवाक तूं आराधन करताय देवाक तूं स्तुती करताय. तुज्या काळजांत कितें कपट पडना तुज्या मतीन कितें वायट ना तर सैतान तुजें तोंड पयस पळटलो. तुजें कुटुंब बरें जातलें तुजीं भुरगीं बरीं जातलीं तुज्या लग्न जिवितांत तुका आशिर्वाद मेळटले. कोणाक पुरा भुरग्यांचे देणे ना तांकां भुरग्यांचे देणे मेळटले. देखून देव ताचे सरसीन येवंक म्हाका आनी तुका आपण दिता. ताचे सरसीन येवंक तो म्हाका आनी तुका आपण दिता. आमी ताचे सरसीन येवंक जाय ताचे सरसीन जियोंक जाय ताच्या खालतेपणान ताच्या मुखार सर पडोंक जाय. जेजू तुंत सगळें म्हजें वजें ववय आज तावन म्हजें तूं वजें तूं ववळें म्हजें कश्ट तूं ववय. कित्याक त्या कुर्सार सगळें तुवें ववयलें त्या कुर्सांत हांव जोडून दवरलें. ती आशिर्वादां आज म्हाका आनी म्हज्या कुटुंबाक फावो कर जेजू. ती रिसीव करूं म्हाका कृपा दी. त्या सांगता जियोंक म्हाका कृपा दी. तुज्या पवित्र आत्म्यान म्हाका भर तुज्या सक्तीन म्हाका भर तुजी दैवीक सकत म्हाका वाडय जावन नवी रस्तां जाता. आमी ह्या संवसाराक मागीर भुल्ल ह्या दोळ्यांच्या पुसलावणेक आमी कांय कॅर करिना. ते सगळें पयस वतलें आनी देवाच्या महिमे खातीर देव आमकां उपयोग करतलो. देवाची काकूळट आनी कृपा आमच्या जिवितांत सदांच लाभतली. देखून आज आमी मागया तुमच्या सरी एका गरज तुमची कितें इंटेन्शन आसा ती आमी सगळीं मागता. अल्मेडा प्रकाश दे सोजा हांच्या सगळ्या गरजां खातीर ह्या वेळार आमी मागता. कोण पुरो आयचे दिसा मागण्याक जॉयन जाल्यार त्यांच्या हर एका गरजां तुमच्या हर एका इंटेन्शना खातीर मागा. आमी सांगता मागया देवाची काकूळट आनी कृपा वेळार देवण येवन दी मागता. प्रत्येक जावन कोणाक आज जॉयन जाल्या पैकी एकल्या कोणाक ताचे लेफ्ट पाय तो दूख आसा वयर थावन तुका दूख आसा एक शीर ओडिल्ले बरी जाता. हे असले का जेजू ह्या वेळार गूण करते आसा वेळार जेजू तुका आपडते आसा सुटका दिते आसा. आनी कोण एकले जॉयन जाल्यार मतीन मस्त बेजार आहे खंत कशें जिवनचें कालें करचें म्हण एके फावटी समजना मागोवंक जायना पवित्र पुस्तक वाचूंक जायना असले कोण गे मागल्या जॉयन जाल्ले आसा. ह्या वेळार त्या भयणीक तिका सुटका दिते आसा जेजू ह्या वेळार. तुज्या मतीची कारण बेजार आहे जेजू काडते आसा ह्या वेळार. जेजू कंप्लीट तान सुटका दिते आसा ह्या वेळार. आनी एकल्याक बॅक बोन प्रॉब्लेम स्पायनल कॉर्डाचे प्रॉब्लेम आसात
खंय मिडिलान ताका पेन येता त्या वेळार पेन येता काम करूंक जायना आनी खंय या गल्फान गे या भायल्या राष्ट्रांत गे खंय मनी काम करचे ददलो मनीस ह्या एका ददल्या मनशाच्या ह्या फाटीच्या कारणाचे प्रॉब्लेम जेजू ह्या वेळार गुण करते आसा आपरते आसा सुटका दिते आसा ह्या वेळार मागया आमी तुमची कितें गरज आसल्यार ह्या वेळार संपूर्ण तरान देवाक भेटोवन दिया देवाची काकुलदानी कृपा तुमच्या जिवितांत मागा ह्या वेळार काकुल आनी एक भयणीक कळ्ळें की युट्रसाचे प्रॉब्लेम आसात या फायब्रॉइड्स असले खंयचे गी PCOD प्रॉब्लेम गे असे आसात युट्रसाचे प्रॉब्लेम आनी कसले एक भयण असल्या एका भयणीक संपूर्ण तरान जेजू सुटका दिते आसा ह्या वेळार जेजू सुटका दिते आसा कोणगी ती मागण्याक आसा गे तिचे खातीर कोणगी मागता ह्या वेळार जेजू सुटका दिते आसा तुमी त्या कोण तुमचे खातीर तुमी कोणा खातीर मागतात पळय तांचेर तुजो आशिर्वाद पडो न्ही म्हूण मागा ह्या सुटका तुमच्या खातीर मागा हे संदेश तुमी उपयोग करा तुमच्या जिवितांत आनी ह्या वेळार संपूर्ण तरान सुटका दिता ह्या वेळार आनी कोण एक भयण आपल्या भुरग्यां खातीर मस्त खंत करते आसा ती बरें कर शिकना गे मुखार कालें जाता कितें जाता की मारी टेन्शन करते आसा एक आवय आनी असले एका आवयचें टेन्शन सगळें जेजू पयस करते आसा त्या भुरग्यांक जेजूक समर्पण करून दिया आनी भुरग्यांक जेजू नव्यान जिवीत दिवन त्या भुरग्यांक नवी करतलो नवी देवाक आसा जाल्यार कितेंच ना सगळ्यो संगती देवाक साध्य म्हणटा लुकास एवांजेल 1 अध्याय 30 आनी 7 वाक्यां सगळ्यो संगती देवाक साध्य हे आमी रिसीव करया आनी तुमची कितें मागणी आसात तुमचे कितें गरजो आसात सगळी जेजूक भेटोवन दिवन आमचे सगळे होली स्पिरीट टिमाच्या सांग्या खातीर आनी सगळ्या आमी ओडल नांवां काडून मागलां त्या सगळ्या कॅन्सर पिडेस्तां खातीर कस्तावान सांबाळलेल्या खातीर सगळ्यां खातीर हात बाने कडी बोर मागया हालेलुया 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 ही रबा बरे कले बरे दगे शंदर बरे करे बरे रकले जीजा ओ थथार बाबा 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 mighty anointing of the Holy Spirit come upon them in the name of Jesus Christ ही रबा बरे कले बरे दगे शंदर बरे करे बरे रकले जीजा ही थथार बरे शंदर बरे करे बरे रकले जीजा थैंक यू जीजा थैंक यू लॉर्ड praise you Lord glorify mighty God hallelujah worship Lord Jesus आराधना तुका बापा आराधना तुका जेजू आराधना तुका पवित्र आत्मा महिमा तुका बापा महिमा तुका जेजू महिमा तुका पवित्र आत्मा ओ राधा राखा बाबा इरा उतारा बाबा राखा बाबा शदर जीसस थँक यू लॉर्ड सगळं आम्ही जेजून शिकले मागण्या सांगता म्हणया आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सरकार जाता तशी संसारांचा आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवारा आमीन नमान मरिये कृपेन भरलेले समितीचे संगता स्त्रियांभितर तूं सदैव आनी सदैव फळच्या खुशेंचो भगेन मरिये देवाचे माय आमच्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमीन महिमा बापाक आनी पिता आनी पवित्र आत्म्याक दिसादी दिसातान सदां सर्वता आमीन सर्वेस्पर पापांनी पोत आनी पवित्र आत्मा आमचे सर्वांचेर आशिर्वाद घालून दी आमी एकामेका खातीर मागया खंडीत देव आमचेर आशिर्वाद घालून दी आनी सांबाळून दी आनी सगळो दीस आनी मुखलो सगळो हप्तो देवा संगता करचोचे भाग आमकां समेस्तांक फावो जावन दी मागता बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमकां समेस्तांक देव बरें करूं